ल्यूक सोनवारा विशीं प्रस्न चॅप्टर 6 एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणसां तोडून आनी तीं तालतार मुर्दून खाताले. कांय फारीजांवांनी तांकां म्हणलें, सोनवाराचें करून वचो तें काम तुमी कित्याक कोत्तात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसलोल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना कितें? तो देवाच्या घरांत भितर सरलो आनी याज्ञिकां भायर कोणाच्यानूच खावून वचो ते आसले ते देवा मुखार दवरलोले उंडे ताणें काडून खेले आनी आपल्या सांगात्यांकूय दिले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाच्या पुताक सोनवाराचेरूय अधिकार आसा. जेजू हाताक आर जाल्ल्या मनशाक बरो कोत्ता. दुसऱ्या एका सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत वचून शिकोवन दितालो आनी उजव्या हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचो गुन्यांव करचे खातीर सोनवारा दिसा त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिजेव जेजूक तेडून पळयताले. तांच्यो चिंतना वळखून हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, उठ आनी मोदेकोत येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो आनी जेजून तांकां म्हणलें, सोनवारा दिसा कितें करूं येता, बरें काय वायट? जीव वाचोवन येत वो काडूं येत? हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना तांचे सगल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तशें केलें आनी आदले भाशेन ताचो हात सारको जालो. पूण तांचो राग एकदम चडलो आनी जेजूक कितें करचें ते एकामेका लागीं विचारूंक लागले. जेजू 12 जाणांक विचून काडटा. मागीर अशें जालें, मागणें करूंक जेजू एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटोच ताणें आपल्या शिसांक आपयले तांतल्या 12 जाणांक विंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, आनी क्रांतिकार म्हणलोलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुडास आनी गातकी उतरलो तो जुडास इस्कारियोत. जेजू उपदेश दिता आनी पिडेवंतांक बरीं कोत्ता. तांचे बरोबर सोकलो येवन जेजू एका मळार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जमो एकठांय जालो आनी जुडेया थावन, जेरुजाल्या थावन आनी दर्या देगेच्या तीर आनी सिदोन नगरां थावन ताचें उतर आयकूंक वो आपल्या पिडे रोगांतलो बरो जावंक आयिल्लो पुष्कळ लोक जमलो आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जातालीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरीं कोत्तालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. मळार दिल्लो उपदेश. दोळे उबारून आनी आपल्या शिसांक पळोवन जेजून सांगलें, गरीब ती तुमी सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें. आतां भुकेल्ल्यान ती तुमी सुभागी, कित्याक तुमकां देव दादोशी कोत्तलो. आतां रुदन कोत्तात ती तुमी सुभागी, कित्याक तुमी हांसूंक पावतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेस करतीत आनी तुमकां सभेंतलीं भायरायतीत तेन्ना, तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवांचेर शिराप घालतीत तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तर तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमी गिरेस्त मनशांनो, तुमचें कोटा, कित्याक तुमचें सूख तुमकां आतांच मेळ्ळें. आतां दादोशी आसात ती तुमी तुमचें कोटा, कित्याक तुमी उपाशी आसतल्यात. आतां हांसतात ती तुमी तुमचें कोटा, कित्याक तुमी रडटल्यात आनी रुदन करतल्यात. सगलो लोक तुमचें बरें उलयता तेन्ना कोटा तुमचें, कित्याक तांचे पुर्वज कुड्ड्या प्रवाद्यांक तशेंच कोत्ताले. दुस्मानांचो मोग.
पूण तुमकां म्हाका कान दितोल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात, तुमकां जळटात तांकां बरें करात, तुमचे शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात, तुमकां वायट कोत्तात तांचे पासत मागात. कोण तुज्या एका पोळ्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोळो ताका दाखय. तुजें आंगावलें काडून घेयत ताका तुजो जुबोय व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी आनी तुजी वोस्त काडून वेल्या ताचे कडची ती परतून मागूं नाका. हेरांनी तुमचे सरीं केल्लें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सरीं करात. तुमचो मोग कोत्तल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. तर पातकी पर्यान आपणाचो मोग कोत्तल्यांचो मोग कोत्तात आनी तुमकां बरें कोत्तल्यांक तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. पातकी पर्यान तशेंच कोत्तात, जांचे लागचें परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात तांकां तुमी कितेंय उश्णें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. दिलां तितलेंय परत घेवच्या मोनान पातक्यांक उश्णें दितात. पातकी पातक्यांक उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात, तांकां बरें करात आनी परत घेवची आशा धरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी भोव त्या देवाचीं भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनउपकारी आनी खोट्या मनशां सरीं तो कोंवाळ्ळो. जसो तुमचो बाप दयाळ तशींच तुमी दयाळ जायात. पेल्याची नीत करूं न्हय. कोणाचीच नीत करूं नाकात आनी तुमची देव नीत कोचचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार कोचचो ना. दुसऱ्यांक भोगसात आनी तुमकांय देव भोगशितलो. दियात आनी तुमकांय देव दितलो. बरें चिकार माप धांपून चेपून हालोवन आनी ओतर सर सुयेन भरलोलें देव तुमचे उंटयेंत घालतलो. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान देव तुमकांय दितलो. जेजून ही वपार तांकां सांगली. एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय फोंडान पडचे नात. शीस आपल्या गुरू परस वत्तो न्हय. शिकून पूर्ण जाल्लो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांत आसा तें किसर तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्याच दोळ्यांत आसा ती पाट्टी तुका दिश्टी पडना. तुज्या दोळ्यांतली पाट्टी तुका दिसना तरी तुज्या पेल्याक म्हणटाय, इश्टा म्हज्या राव तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडून दी. अशें तुज्या पेल्याक म्हणूंक तूं कशें तांकत तुका. आरे धोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाट्टी पयलीं काड आनी मागीर तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटलें. झाड आनी फळां. बरें झाड वायट फळ दितचें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दिवचें ना. ताच्या फळा प्रमाणें दर एक झाड वळखूंक मेळटा. कांट्यांचीं कोणें अंजिरां काडल्यांत म्हूण ना, न्हय म्हूण सोरांट्याच्यो कोणेंच दाखो काडलेल्यो ना. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता. तर काळजांतलें भरोन ओडटा तेंच तोंडांतल्या उतरांनी व्हांवता. घर बांदपी. म्हाका तुमी सायबा सायबा कित्याक म्हणटात आनी हांव सांगता तें करिनात. जीं कोण म्हजेशीं येतात, म्हजें उतर आयकतात आनी त्या प्रमाणें चलतात, तीं सगळीं कोणा सारकीं तें सांगता. घर बांदतल्या एका मनशा सारकीं तीं. ताणें खोल खणून खडपांचेर बुन्याद मारली. हांव रायलें तेन्ना त्या घराचेर उदकाचो लोट बसलो, पूण तें आलोवंक जालें ना कित्याक तें घट बांदलोलें. आनी जीं कोण आयकतात पूण कांयच करिनात, तीं बुन्याद मारिनासतना आपलें घर दोत्तरे बरोबर बांदतल्या मनशा सारकीं. हांव येवन ताचेर उदकाचो लोट बसना फुडें तें रोखडेंच मोडलें आनी ताचें सारकें घट्टन जालें.
देवाचें उतर एक.